Thank you for responding to my call at short notice. हांव बायलांचे एकवटचे वतीन उलयतां. बायलांचो एकवट हो सदांच उबो रावला बायलांक आनी भुरग्यांक ते भायर एनवायरमेंटा साठी. आज तुमकां आपोवपाचें कारण म्हणजे आमचे सालसेतान साउथ गोवा 3 पुलिसांचेर अटॅक जाला. आमी सगळे लोक बोवाळ मारतात की पुलीस लॉ अँड ऑर्डर ब्रेक जावन जाल्या. लॉ अँड ऑर्डर आमी ब्रेक करतात कारण एक वास्को अटॅक जालो. Police is lying with number of multiple injuries in the hospital. त्या भायर कुंकोली अटॅक जालो, तोय बी पुलीस इंजर्ड जाला. त्या सोडून आमचे फातोर्डा जाल्ले बायल पुलिसेचेर, बायलांनी. आतां हो ट्रेंड कसलो तो तुमी डिसायड करात. लोकांनी डिसायड करपाचो की आमकां गोंय जाय जे शांत सुक्के आसताले, जे कायदे चलताले, काय आमकां एक मिर्जापूर जाय हे आमी डिसायड करपाचें. आनी हातूंतल्यान आमी कॉल घेवपाचें की कोणाकूय पुलिसेक आपली ड्युटी करता आसतना अटॅक करचें न्हय. हें म्हजें मत. त्या भायर आमी कंडेम करतात जे लोकांनी आमचे पुलिसेचेर अटॅक केला तो. आनी हें सगळें जाता तें कॅरींग कॅपॅसिटी ऑफ द पीपल, कॅरींग कॅपॅसिटी ऑफ द लँड हे आमी बायपास केला. आमचे कडेन कितले लोक रावपाक शकतात, कसले लोक रावपाक शकतात, आनी आमचो कल्चर क्रायसीस जातलो काय ना. आज चल्ला तो कल्चर क्रायसीस आमचो. हो गोंयचो कल्चर न्हय. आमी कोणाचेर हात उबारपी लोक न्हय. हे नवें ट्रेंड सुरवात जाला. तुमकां आपोवपाचें आनीक एक कारण हें म्हणजे रिसंटली एक केस जाल्या कुंकोली पुलीस स्टेशनाचेरूच. म्हाका कौतूक करपाचें आसा आख्खे पुलीस स्टेशनाचे, ते भायर आमचे साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट पुलीस हांचे. कारण ते इमिजिएटली अरेस्ट करतात जो कायदो मोडटा ताका. एक गोश्ट जाली जे जाग्याचेर एक 27 वर्सांची चली जेका हेल्थ इश्यूज आसा, हेल्थ प्रॉब्लम्स आसा. ताका स्नॅपचॅटाचेर कोण तरी फ्रेंड रिक्वेस्ट धाडून ताणी तो एक्सेप्ट केलो केन्ना 9th of April ह्या वर्सा. पळयात, तो एक्सेप्ट करतरीच विदीन 3 days तो ताका मॅरेज करता म्हणून सांगता. आनी मागीर हें सांगतरीच ताका आपूण दुयेंत, आपल्या आवय बापाय मदत करनात, आपल्या सोयरी बिरींक कोण मदत करनात, तूं तरी कोर. हे चेडवा कडेन 20,000 आशिल्ले. ते 20,000 पळय बायलांचो कॅरेक्टर, तांची एम्पथी म्हणटात ती चड आसता. ताका चुचुरे दिसले ताचे. कोण हेल्प करना, दुयेंत आसा. तांणी काडून 20,000 आपल्या कडेन आशिल्ले ते कोणाकूय धाड आपूण दिता म्हूण दिले ताका. ते जातरीच हितून थांबूना तो मागीर ताका सामको इमोशनली ब्लॅकमेल करता, इमोशनली मॅनिप्युलेट करता आपूण सांगता तें करपाक. आनी तें 27 वर्सां जाल्यान ताकाय बी लग्नाची इच्छा आसतली, आसताच न्ही. तर तें परत एकदां 30,000 आनी कोण फ्रेंडा कडेन घेवन ते धाडटा. 50,000 जाले. तितून तो थांबूना. तो परत ताका रिक्वेस्ट करता की आपले आनी थोडे पयशे जाय. हेजे कडेन आनी कांय ना. आनी हेचे आवय आनी एक भयण नासता गोंयान. ती कामा लागून भायर गेल्या. एका उलोवपाक कितेंय सांगपाक कोणूय आदार ना. ते थोडे एक कांकण, बारीक कांकण धाडटा. तें कांकण घेतरीच ताकाय बी आस जाली. आनी हाकाय बी ताचें तो लग्न जातलोच म्हणटा न्ही, हाकाय बी ताचें हें आयलें. मागीर तो ताका 27 तारखेक त्याच म्हयन्याच्या तूं आपल्या घरा कडेन यो म्हणून सांग. तें वतात. सिंपलटन तें भुरगें सामकें. तुमी जाणात गोंयचीं भुरगीं आसात तीं बरीं पडटात इजिली. तें वतरीच तुवें तो ताचो सेक्शुअल अब्यूज करता. सेक्शुअल अब्यूज करता तो ताका सांगून अशें करता की तूं म्हजी बायल, तुजे कडेन आपूण आनी कोणा कडेनूय लग्न जावचें ना, तुकाय बी कोणूय हात लावपाक शकना म्हजे शिवाय. हांव मालक तुजो आतां, तुजें शरीर म्हजें शरीर अशें करून ताका बुलयता.
आनी तो आपलो एक्ट जातरीच ते ना म्हणटा आसतना सुद्दां तो जबरदस्त करता ताचेर. हो जबरदस्त एक्ट ताचो. तांचे कांय एक्वेंटन्स ना, तांची कांय वळख ना, तो कोण तो ते नोकरो. तो 40+ लग्न जालें जाल्यारूय म्हाका खबर काडपाक टायम मेळूना, कित्याक 2 दिसां आदींची गोश्टी. तर मागीर पुलीस आमचे एक सांगता तुमकां, म्हाका लोक म्हणटा हांव कौतूक करता म्हणून पुलिसेचें. पुलिसेक बी एक पॅट ऑन द बॅक जायच, कारण ते करता ते कामाचो तांकां वॅल्यू मेळपाक जाय. ते इमिजिएटली ताका हाडटात. कंप्लेन येताच ताका हाडटात. मागीर एज फॉर्मेलिटी ताका मेडिकलाक धाडटा तेन्ना तो बरो जिपेन बिपीन बसून वता. आनी बाली पावतरीच तो एक्टींग सुरू, ड्रामा, सेकेंड ड्रामा सुरू. हो ड्रामा जालोच जालो आनी ड्रामा सुरू. तो ड्रामा म्हणजे म्हाका वकार येता आनी चक्कर येता. वकार आनी चक्कर इज नॉर्मल इन दीस वेदर. तुमी जाणात पावसाच्या तेंपार एक दुयेंस कॉमन दुयेंस. तो मागीर कितें करता, तो एम्ब्युलन्सान घालून ताका खंय एसायलमांत व्हेला. तुमी म्हणटले एसायलम कोण काय म्हणून. तिक्का जाता सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची, तितून बेड्स ना म्हणून. असले मायनर एलिमेंटाक ताका एडमीट कसो केलो काय. तो तो बाली पळय तो आसा डॉक्टर, तो कुंकळेचो डॉक्टर ना. पूण दीस इज ऑब्स्ट्रक्शन टू इन्वेस्टिगेशन म्हजे दृश्टीन. ह्या ऑब्स्ट्रक्शन कित्याक हे मांडावळ करतात चडशे लॉयर्स, तांकां सांगतात कशें रिएक्शन करपाचें तें. आनी म्हजे म्हायती प्रमाणे ताका एक लॉयर येवन मेळ्ळा थंय. मेळटरीच हे सगळें सेकेंड ड्रामा स्टार्ट जाला. म्हजें मत हें की पुलिसेक ऑब्स्ट्रक्ट आपलें काम करता आसतना करचें न्हय, आनी केल्यार ताची कडक पनिशमेंट जावचो. कडक म्हणजे कडक. ताका जाता तितले बेगीन डिस्चार्ज जावचें हॉस्पिटलांतल्यान आनी पुलिसे हँड ओवर करचो. कारण चवकशी करपाक पुलिसेक टायम मेळपाक जाय. आमी फक्त काडून ब्लेम केलें म्हणून जायना पुलिसेक. तांकां आमी ऑब्स्ट्रक्ट करीत रावतात, तांणी काम कशें करपाचें आपलें. म्हणून हांव म्हणटा की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान पळय डॉक्टर्स आसा, तांणी तुरंत ताका बरो करून धाडचो परत चवकशी जावपाक. आनी ते चेडवाक न्हीद मेळची. ताका न्हीद मेळपाकूच जाय, कारण ताका हेल्थ इश्यू आसा, ताका सपोर्टाक कोण नाशिल्लो. ते ऑन इमोशनल अटॅचमेंट म्हणटा तसो. आनी हो बी 4 म्हयन्यांचो अटॅचमेंट. तुमी कॅल्क्युलेट करात, एप्रील टू ऑगस्ट हेच वर्साची गोश्टी. आनी हे वाडत गेलां गोंयान. गोंयचे बायलांनी कोणाचेरूय विश्वास दवरचे पयले ताचो बॅकग्रावंड स्टडी करचो. तो कोण, तो खंयचो, तो खंय रावता. अरे दोस्ती जाता, वळखता त्या मनशा कडल्यान. दोस्ती तूं कोणा कडेन करपाक शकना. तूं फोंडा पडटलो. एक म्हजो रिक्वेस्ट. दुसरो म्हजो रिक्वेस्ट गोंयकार म्हजे भयणी भावां कडेन की तुमचे कडेन तुमी बिराडां बांदल्या म्हणून ती कोणाकूय तांचो बॅकग्रावंड तांचे पुलीस स्टेशना कडेन चॅक करनासतना तांकां रेंटाक दिवचें न्हय. आनी दिलें तें दिलें. तुमी आपल्याक इन्कम टॅक्स अवॉयड करपाक पुलिसेक तुमी वेरिफिकेशन करना. पुलिसे बी काडो करनासता कोण कोणाच्या घरांत रावता तो. पुलिशेचे दोळे सगळ्याक पावपाक शकना. आमकां शॉर्टेज ऑफ पुलीस आसा त्या भायर, आनी ह्यो केसी वाडत आसा. म्हणून हांव म्हणटा की लोकांनी आपली सिवीक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सरसायज करची. लोकांनी जें आपलें करपा जाय तें करपा जाय. आपूण ओगी रावलो, काम दांपलें की रान दांपलें, आमी लोकांक त्रास उडयतात. आनी म्हाका लास्ट हें सांगपाचें आसा की हो पळय केला ताचें नांव मेल्सन एलेज एक्यूज पळय आसा तो मेल्सन कुतिनो, गोंयचो तो. अदरवायज ताणें नांव चेंज केलें जाल्यार म्हाका खबर ना, कित्याक आज तुका लॉट्स ऑफ नेम चेंज दिसचे पडटात. कर्नाटकान आसा तो गोंयकार जाता, बिहारी आसा तो गोंयकार जाता, मिर्जापूरचो आसा तो गोंयकार जाता, तमिळनाडूचो आसा तो गोंयकार जाता. तर अशें केलें जाल्यार म्हाका खबर ना. पूण ताका डबल शिक्षा जावची, कित्याक असले लोक आमकां गोंयचें नांव पिड्यार करपाक, गोंयचे बायलांचो फायदो घेवपाक नाकाच नाका.
डॉक्टरांक दुयेंस कळटा न्ही ते मुद्दम डॉक्टर थंय ताका दवरतात तूं डिस्चार्ज म्हाका करनासतना. सांग तूं म्हाका सांग हांव डॉक्टराचेर टिका करचे पयलें एक विचारता तुमकां बी ताका जर दुयेंस आशिल्लें तो आयला गोंयच्यान पुलीस स्टेशनाचेर तो आसा उलयल्यात ताचे कडेन ताचे नंतर तो जिपीन गेला ते चक्कर आनी वोंकार ताका थंय कित्याक येवना मागीर एम्बुलन्सान घालून व्हरतात ताका म्हणजे थंय कितें तरी पिड्या लागली जाल्यार तो हेल्थ सेंटर पळय आसा तो चॅक करचो ही पिडा जर ताका तुरंत थंय लागली जाल्यार समथींग इज रॉंग विथ द सिस्टम हय काय ना. सो म्हाका तें पटना की हे एक्टींगशें दिसता म्हाका आनी हे एक्टिंगाचेर कारवाय डॉक्टरांनी करची ज्या जाग्याचेर ताका एडमीट केला ताका एडमीट करून ती बेड फुकट दिवची न्ही आनी आमच्या लोकांक जमनीर न्हिदोवचो न्ही. लोक जमनीर न्हिदता हाका बेड दिले आसतली म्हणटरीच म्हजे हॉस्पिटलाकूय एक उलो आसा की पूर्णपणी चॅक करात ताका कसलें दुयेंस तें. म्हाका दिसता गिरिडस आनी ओंकार म्हणटी कॉमन ताका पांयांक एक्सिडेंट जाल्लो हें हांव जाणा. ते एक्सिडेंट एक निमित्त आनी त्या चेडवा कडेन पयशे घेवपाक